ड्रग्साच्या वेव्हाराच्यो नाडयो आवळटले जाल्यार गोंयांत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स करचो म्हण काँग्रेसीन मागला। ह्या टास्क फोर्साचेर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, कस्टम्स, सेंट्रल एक्सायज आनी गोंय पुलिसांतल्या बऱ्या अधिकाऱ्यांक नेमचे म्हण काँग्रेसीन मागला। फाटल्या वर्सभरांत गोंयांत धरिल्ले ड्रग पेडलरांनी 62 गोंयकार आनी 23 भायले। ड्रग्साचो वेव्हार ट्युरिस्ट चड करतात म्हणटा त्या दाव्यात तथ्य ना म्हण काँग्रेसीन मुख्यमंत्री पार्सेकाराक जाप दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ड्रग्सा आड उलो मारल्या उपरांत गोयचे पुलीस पॉलिटिशियन ड्रग्स माफिया नेक्ससान परत तकली वयर काडल्या। पुलीस पॉलिटिशियन ड्रग्स माफिया नेक्ससाचेर नेमिल्ले सभाघर समितीच्यो शिफारशी सरकारान चालीक लावच्यो म्हूण काँग्रेस मागता। जेन्ना हे टास्क फोर्साचें गठन जातले होच एक उपाय, कारण टास्क फोर्सान जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे ऑफिसर्स आसतले फक्त ड्रग्सांचेर डोळो दवरून गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांक उपाय करतले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकर उलयलो। काँग्रेस म्हणटा ड्रग्सांचे केशींनी फाटल्या वर्सभरांत पुलिसांनी धरल्यात तातूंत अर्द्यावर गोंयकार। आमचे जे गोंयचे यूथ आसात, ड्रगांचे पयशे आसा हाजे कडेन वळपा लागल्यात। 2013-14 जवळ जवळ 85 जे अरेस्ट जाल्यात, तातूंतले 62 लोकल्स आसात, 62 आणि जस्ट 23 फॉरेनर्स। ड्रग्सा आड कारवाय करपी पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो सरकारान ट्रान्सफरी मारल्यो। मुख्यमंत्री पार्सेकर आनी मंत्री दयानंद मांद्रेकाराच्या मतदारसंघांनी फाटले 10 वर्सांत ड्रग्सांचो वेव्हार चडार पडला म्हूण सरकाराचेर सध्या काँग्रेसीचे आरोप जावंक लागल्यात। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। माधवी सरदेसायाच्या मंथन पुस्तकाक अंदूच वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला। साहित्य अकादमीन शुक्रारा ही घोशणा केली। साहित्य अकादमी पुरस्कारा खातीर हाज्याकय बरें पुस्तक आपल्या कडच्यान मेळूं येतालें अशी प्रतिक्रिया माधवीन उक्तायल्या। नामनेची कोंकणी साहित्यीक माधवी सरदेसायाक 2014चो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला। मंथन ह्या तांच्या पुस्तकाक हो पुरस्कार फावो जाला। साहित्य अकादमी पुरस्कारा खातीर हाच्याकूय बरें पुस्तक म्हजे कडल्यान मेळूं येतालें अशी प्रतिक्रिया माधवीन उक्तायल्या। माधवी सरदेसायान कोंकणीन संशोधन वाठारांत भरपूर वावर केला। संशोधनाची भास सुकी आसपाची निखालूच गरज ना अशें माधवीन मुखार म्हळां। 2008 वर्सा साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्ले मराठी साहित्यीक सर्गेस्त प्राध्यापक अशोक केळकार आनी सर्गेस्त रवींद्र केळकाराक माधवी सरदेसायान हो पुरस्कार ओंपला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेवया एक विराम।